की म्हाका वापस एक अवकाश दिवचे खातीर टाइम एकदम शॉर्ट आसा तर हांव ताजे खातीर आयचे जे आज स्पेशल क्लास आणि इट इज स्पेशल फॉर मी ऑल्सो त्याला म्हाका दिसता एक वर्ष अगोदर म्हाका चान्स मेळना अशी 10-15 मिनटां उलोवच्या खातीर आणि हे एकदम व्हेरी व्हेरी ऑस्पिशियस डे इनफॅक्ट फेब्रुवारी ज्या बसंत पंचमी दाखून लायकच ऑस्पिशियस डे स्टार्ट जाता म्हणतात न्हू की दिस इज लायक ऑल आचार्य तांगेले आविर्भाव तिरोभाव मागीर आमगेले अद्वैत आचार्याल एक्सपिरियन्स जे आयलेले आता नित्यानंद त्रयोदशी जाल्ले तर आता वी आर ऑल अवेटिंग फॉर गौर पौर्णिमा आणि आयचे जे व्हेरी ऑस्पिशियस डे आसा भक्ती सिद्धांत ठाकूर एक्सपिरियन्स डे तर हांव सगळ्यांक स्वागत करता आणि आयचे सेशन अशी आसा की देर आर टू स्पीकर तर हांव स्पीक करचे जाल्ली Prabhuji will then introduce a small quiz where you can participate in the quiz, and I request everybody to participate. So it will be very nice so that everybody will be able to uh, engage themselves. तर हांव गुरु महाराजाला आशीर्वाद घेवन आणि हांगा सकळ वैष्णव जे आयले तांगेलो आशीर्वाद घेवन आयचे जे क्लास आमी आज स्टार्ट करूया तर आज ही भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आमगेले गुरु परंपरांतू कृष्ण भगवान देखून आम्ही ब्रह्ममध्व गौडीय परंपरा देखून येता ती आणि हे परंपरांतू कृष्ण भगवान देखून प्रभुपादाले टोटल कंप्लीट आमगेले गुरु परंपरांतू ही नंबर 31 तुम्ही अशी तुम्ही रीड केल्यार तर 31st नंबर इज ऑफ भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तर हांतू आमकां कळका की आमगेले आचार्याले कशी वी हॅव फॉलोड ऑल इन डिसिप्लिन सिस्टम तर आमगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती प्रणाम मंत्र म्हणू हांव स्टार्ट करता जय श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर की जय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नामिने श्री वर्षभानवी देवी दैताय कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभव नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तिदा दीन कारिणे रूपानुग विरुद्धापासिधंत ध्वांत हारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासा तर हा तो व्हेरी ऑस्पिशियस डे आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर वर नोन एज अ लायन गुरु म्हणजे सिंह गुरु म्हणतात ताका आणि म्हणजे तांगेले इतले स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी आशिल्लें की लोक तांकां देश टू फियर पर यू माइट हैव हर्ड that a brahmana has 9 qualities but a vaishnava has 26 qualities तर that's a very very adbhut actually one एक वैष्णवा has 26 qualities आणि the brahmana has 9 qualities but I will not go into the details of all the 26 qualities but Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had all these wonderful qualities. That any time other will discuss more in detail of these qualities. He is known as the Manjari, as Nayanamani Manjari, and Bhakti Siddhanta Thakur was born on 6th February 1874. He is the child of Bhakti Vinod Thakur and Bhagwati Mataji. And he is the guru of ISKCON founder Acharya
एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद तांगेले he had a very very vast knowledge from childhood. So तांगेले if we go for his childhood, Bhakti Vinod Thakur was one of the म्हणजे आमगेले डिसिप्लिन लाईन आणतो की ज्याने मस्त भजन आणि ही वॉज अ गव्हर्नमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंट काम करत आशिल्लो तर ताका मस्त हांगा थंय ही टू ट्रॅव्हल. सो वेन ही वॉज इन पुरी अँड ॲट हिज फॅग एंड म्हणजे तांगेल जे जॉबाचे एंडाक तर ताका तागेल प्रचार करच्या खातीर ही वॉन्टेड समबडी असिस्टंट. आणि भक्ती विनोद ठाकूर was few devotees at that time. ती वैष्णवास मस्त असंप्रदाय आणि फॉल डाऊन झालेले मस्त ताजे खातीर त्या टायमाक तर भक्ती विनोद ठाकूर वन ऑफ द आचार्य तांणी फायट करून अगेन ताका रिइस्टॅब्लिश करच्या खातीर खूप फायट केलें. तर अलोन कितले करतलो तो तर ताणें जगन्नाथ प्रार्थना केलें की म्हाका कोण म्हाका हे शक्ती दितलो. जगन्नाथ इन पुरीन तू ताका सांगलें की तुम्ही प्रार्थना करा बिमला देवीक आणि यू विल गेट द रिझल्ट. आणि तशी जाल्लें तांगेल घडकडे पुत्र जन्म जाल्लो ऑफ मेनी चिल्ड्रन भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. तागेलें that time his name was बिमला प्रसाद. कसले कसले बिमला देवीक तांणी प्रे करून तांकां चाइल्ड जालेलें तर ताजे खातीर तागेलें नांव बिमला प्रसाद म्हूण दवरलें. आनी तागेलें फ्रॉम चाइल्डहूड ही हॅड अ व्हेरी व्हेरी वंडरफूल एज्युकेशन. तर तो खंय खंय गेल्लो थंय थंय तो एकाडेमिकांत एकदम लायक आशिल्लो. आनी स्कुलांत तूं स्मॉल एज देखून एट द एज ऑफ 9 ताका पूर्ण 700 श्लोक भगवद्गीताचे ताका पूर्ण पाठ आशिल्ले. आनी इतले की ता पूर्ण तागेलें एज्युकेशन कंप्लीट करून म्हळ्यार स्कुलांत तर तो आचार्याले वेगवेगळ्या आचार्याले बुक्स रीड करता. तर मस्त ताजे तांतू आसा ताका मुखार वचून इतलें ताका हें पदवी दिलेलें की यू आर नोन एज दी लिव्हिंग इन्सायक्लोपिडिया. तर हांतू आम पळोवका की फ्रॉम चाइल्डहूड ही वॉज अ सच फोटोग्राफीक मेमरी आणि ताका सकड ही टू रिमेंबर. तर तें तागेलें एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट खासियत आशिल्लें दॅट वी शूड ट्राय टू लर्न एटलीस्ट आमकां भगवद्गीता कांय ना कांय श्लोक आमकां पळोवका दिसता. आणि एक व्हेरी स्वीट पास्ट टाइम आय विल टेल अबाउट वेन यू वॉज अ स्मॉल बॉय आय थिंक 3 years तागेले अण्णान भक्ती ठाकुरान दिस इज एक्झाम्पल ऑफ अ मँगो. तुम्ही ऐकलं आसतलें बट स्टील आय विल रिपीट फॉर माय ओन प्युरिफिकेशन अँड हाऊ समटाइम्स we do bhoga or for our own pleasure actually. तर हांगान तुमकां लर्न करता की वेन ही वॉज स्मॉल तर मँगो आणलेलें तागेल्या अण्णान भक्ती विनोद ठाकुरान. तर लायक राईप मँगोज तर जशी त्या घडकड दवरलेलें तर बिमला प्रसादान ते एक मँगो उचललें खावच्या खातीर. तर एज सून एज ही टूक ताणें म्हणलें हें मँगो म्हाका लायक जाता हांव हें खाता म्हूण. इमिजिएटली भक्ती विनोद ठाकुरान तें पळयलें आनी ताका इतके स्ट्रॉंग वर्डान ताका सांगलें बिमला प्रसाद पसंत करतस तू हें फ्रुट्स आत्ता गडकड लाळना हाक्का गिरीदारीक आमी ऑफर कर न्ही तर तूं सुटे घेतलें. तर ताका चिक्की बिस्तायलें नॉट व्हेरी लावडली लिट्टील दॅट नवे कसरे आमी हाडटा ती घडकडे फ्रूट फस्ट देवाक भोग लावन मागीर आमकां खावका आनी आमकां शेअर करता. अशी आमगेलें प्रथा. तर हें इतलें एक स्मॉल इन्सिडेंट ही टूक इट
to his heart that I made a mistake and त्या सिरियसली इतलं घेतलंय की मुकारी लाईफ लॉंग ही नेव्हर एट मँगो. कितलंय देर इज अ म्हणतात ना, he understood his mistake and he by his example he taught others also की भाई आम्ही ऑफर करू आमका चौका. वी शुड नॉट डू लाईक आम्ही स्वतः मनमर्जी चौका. तर आणतो भगवद्गीता श्लोकांत असं 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहारितम अस्नामी प्रयदात्मना. One offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will. अशींचे हे आमकां एक एक lessons. This we can learn this lesson from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Haji Mukari, his father told him to take initiation from Gaur Kushor Das Babaji. And I will not go into lot of details, but his initiation was done by Gaur Kishore Das Babaji. And Gaur Kishore Das Babaji, actually, he was, म्हणतात ना, educationally he didn't has any schooling qualification or something कष्ट ना असं लगे. पर भक्ती विनोद ठाकूरांनी सांगले तागेल्या घेऊ काम. तर भक्ती सिद्धांत ठाकूर अप्रोच्ड हिम. मला मस्त प्रयत्न करून he was not agreeing. Finally he told that I will jump and in the Ganges. Tarshipurno finally he convinced. And as per my knowledge, it is only one devotee, one disciple he had, that is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur learned everything from Gaur Kishore Das Babaji. So yeah, amka this also one learning how he listened to his father. He didn't keep on arguing. Santo Gaur Kishore Das Babaji was an exalted devotee, and he knew the Shastra's realization. Santo Kono, he could understand that. After the very, very touching to my heart, this subject, I will tell about that. Prabhupada सांगलेले की purity is the force, books are the basis, utility is the principle, and preaching is the essence. प्रचार ही सार आहे. तर हांव मस्त वेळा पळयता की आमकां जितके नॉलेज नसता तर ते आमी मस्त उलयता ती. इतले उलयता ती की म्हळ्यार इतले प्रभुजीन दिलना 15 मिनटं कोशिश करता आमी 1 घंटा उलयता ती. और तर हांव एक दिस इज माय पर्सनल लर्निंग ऑल्सो की भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर was so much engaged in his purification that he did 1 billion names. 1 billion, I don't know 1 billion कितले करोड, 1 billion names of Hare Krishna Mahamantra he used to chant. Every day 192 rounds अशी म्हणतात ती 192 rounds. आणि ताका हे पूर्ण करच्या खातीर 9+ years लागले. He stayed in Mayapur. तातूं विचार करा. After completing that 1 billion name, इतले वेळ हरे कृष्ण महामंत्र जप करून ताची मागीरी he went into प्रचार. तशी आमकां म्हळ्यार this is a learning that we should have such sort of a purity in our heart that there should not be an iota that any devotee should think अरे हो स्वतः जप करना, स्वतः प्रसाद खायना, स्वतः भगवद्गीता रीड करना. तर हे आमकां हे एक मस्त इम्पॉर्टंट लर्निंग आसता. Ajay Katira, sir, this is one of the things which I am
म्हणल्यार आणि मागीर Bhakti Siddhanta Thakur was also very innovative in his preaching. म्हळ्यार त्या टायमाक तांणी वेगवेगळे टायपाचे कशी आमी प्रीच करत हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक असं डॉल्स थिएटर्स, दुसरे म्हळ्यार थंय होली धाम आसता, थंय मार्बल इम्प्रेशन करता आणि ताणे जे ट्रेडिशनल जशें आसता संन्यासीन कुर्ता ओवरकोट घालतना गाडी वचतना बोटा वचना ताण तशी करनी ताण कन केले महाप्रभू मेसेज घेवपा जाल्यार तुमकां समुद्र युरोप खंय वचका तुम्ही वचका. तर हांतू एक वर्ड दितात तांकां. ही वॉज अ रेव्होल्युशनरी अँड लास्ट इयर हांव हे पॉइंट केलेलें. देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन रिफॉर्मिस्ट अँड रेव्होल्युशनरी. तर रिफॉर्मिस्ट म्हळ्यार अशें आसता की जे एक सिस्टम चलता आसा और एक बिल्डिंग आसता, बिल्डिंगा पेंट सपोज जर्जर जाला तर तो रिफॉर्मिस्ट कसं करतलो, तो म्हणटलो इसको थोड़ा घसाई करके इसको पेंट करा म्हणून आणि ताका सुंदर करा म्हळ्यार ताका सिस्टम लाय. पण रिव्होल्युशनरी कसं करता, तो म्हणता ये बिल्डिंग ही खोखला हो गया पूरा, ये पूरा सड़ गया है, पूरा बिल्डिंग को तोड़ दो और नया से एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाओ जो सालों साल चले. So he was like that revolutionary. His concept was revolutionary. When San Astana he had a photographic memory, like education. He used to help his father in various journals आणि लिटरेचर सगळं ताणें लायक अभ्यास असेल. तर हांगा he used to help his father in all these things. पर ताण तांचो जोपून अनेक एक व्हेरी रिव्होल्युशनरी चीज जे आमकां पळोवका की ही स्टार्टेड बृहत मृदंगास म्हणून प्रिंटिंग प्रेस. अँड इट इज सो युनिक की टेम्पलांतू म्हळ्यार टेम्पलांत लोक फकत बाकी वेगवेगळे कोण मृदंग वाजयता ती तर ताणकां सांगलें मृदंग वाजोवन कितले तुमी हाऊ मेनी डिवोटीज यू विल अट्रॅक्ट. But if you start printing press and you start pumping out books, magazines, newspaper, तर तुम्ही मस्त जना लोकांक तुम्ही जावन कनेक्ट करत. तर थंय एक ताणें एक बृहत मृदंग म्हणून 3 प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट केलेलें. मद्रास, कलकत्ता आणि कृष्णनगर. आणि एकल्यान ताका निमगेलेलें की स्पिरिच्युअल तुम्ही न्यूजपेपर काढतली तर तुमकां न्यूजपेपर काढू तुमकां पब्लिश करता की तितले मटेरियल मेळटोय. तर ताणें सांगलेलें रिप्लाय केलेलें that Golok Vrindavanantu, there are unlimited pastime or transcendental activities of the Supreme Lord. तर आम्ही एक सेकंडात एक पब्लिश करीत न्यूजपेपर तें तागेलें भाव असेल तागेलें तें आउट how much. And the same thing I'll conclude the last instruction how Srila Prabhupada got the inspiration. 1922 का उल्टा डंगा प्लेस आमकां जंक्शन थंय आसा थंय शिला प्रभुपाद तागेले फ्रेंडान भक्ती सिद्धांत ठाकूराक मेळच्याक घेवन गेले. तर थंय भक्ती सिद्धांत ठाकूरान प्रभुपाद तेव्हा अभय तर अभय चरण सांगलेलें यू आर व्हेरी गुड इन इंग्लिश, why don't you go and preach outside India, western world. आणि हे 1922 मुखार वचून प्रभुपाद finally joined and he took up this service at a very late stage. He might have met his Guru Maharaj only 4 or 5 times. But ताणे
गुरु महाराजाने he never forgot his instruction. That is a very very big learning. Our Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj also has lot of grand ideas, vision. So we should be also trying to help in whatever vision he has. He has, or like Mayapur has to be developed, POVP, 1 lakh small books, 10,000 big books. अशी तांगेल मस्त सर. तर त्या प्रोजेक्टचा आम्ही हेल्प करू का? ते आमका दिस अ लर्निंग. आणि हाऊ भक्ती सिद्धांत ठाकूर inspired Srila Prabhupada, and then Srila Prabhupada at the very late age, पूर्ण he went to America. I think in 12 years he completed 14 times. इतलं सगळं इन्स्पिरेशन सांगितलं. आणि भक्ती सिद्धांत told Prabhupada, when you have some money, you print books. तर ताजे कसे म्हणे रे हे सगळं they know the future. सांगत असत. So Prabhupada, with Guru Maharaj instruction, and he made it successful. आज आम्ही आम्ही we are sitting in Avtari Desh, somebody is in India, different places. तर म्हणतेस म्हणे ना पृथ्वी त्याचे नगराधिग्राम सर्व प्रकार होवे मोर नाम. आज अशी झालं ना की टाउन टाउन विलेज जाणतो हरे कृष्ण महामंत्राचे मुवमेंट होतं असं. आणि आम्ही आमगेले लायन गुरु तेव्हा गुरु भक्ती सिद्धांत ठाकूराले आशीर्वाद घेऊन प्रभुपाद आशीर्वाद घेऊन आणि हे मनात घेऊन की लोक आमचं वाच करत असतात ते. तर आमगेल प्युरिटी शुड बी 100%. अँड वी शुड स्पीक फ्रॉम शास्त्रात आमगे स्वतःच मनन करून सांगतानाच. आणि अनवॉन्टेड नाही करता. युटिलिटी शुड बी द प्रिन्सिपल. आमगे तसं नसल्यारी इट शुड बी हेल्पफुल टू अदर. अँड लास्ट इज our movement is of preaching. तर आमका एक जणाक ऍटलिस्ट आम काढता तांका भक्तीन काढता तशी आमची कोशिश करता आणि प्रयत्न करता. हे म्हणून हांगा हांव विराम दिता आणि वी कॅन स्टार्ट द क्विज. आय हॅव 2-3 minutes हांव मोर जालां दिता. So there are lot of things to say, but I think the next speaker will cover, or if by chance even if it is duplicated, no issues, then we can listen. Sir, thank you, Prabhuji. Thank you, everybody. So we will join the quiz. Prabhuji, quickly start the quiz. I think I have already 2-3 minutes shorted over. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Over to you, Prabhuji. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. जायत सर प्रभूजी मस्त आमका इन्फॉर्मेशन दिल्या. अँड he from his realizations definitely purity before preaching. So of course must answers सुद्धा दिली आणि from the questions. So let's see how much we remember. कितला आमको कुठं असत म्हणून पळया. जायत ओके. So quiz सुरू करता सर. All right. So this is topic is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj. First question. Who appeared as Lord Jagannath's Prasad in the form of Srila Bhaktivinoda Thakur's son, that his son was named after? Prabhuji has given the answer already. You can type in the chat box. All 33 chat box devotees joined. type karati. We should have a very good response. This should be quick. Vimala Prasad, Vimala Devi. Type karat Mataji. Okay. Okay, yes, correct answer. Vimala Devi, absolutely. Question number 2. Which year and date did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appear or take birth in? Have I Prabhuji सांगल्या? Okay. Answers yatasati. Yes, February 6th, 1874. Next question. Which place did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur appear at? Jagya नाव.
त्या प्रभूजीन सांगल्या बट कोण उगड असं की कोण आमका. ओके करेक्ट. करेक्ट. जगन्नाथ. बी. येस जगन्नाथपुरी. येस. पार्टिसिपेशन करत करत पार्टिसिपेशन करा ती. येस. श्री क्षेत्रधाम जगन्नाथपुरी. क्वेश्चन प्रभूजी नंबर टाईप 4. करताना छान होता. हरे कृष्ण. अडीना तुम्ही टाईप करा ती. व्हॉट नेम तांगल जन्म याना फुडे तांगल नाव कल दिलेलं आहे तांगल बापसून श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरांना श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कल नाव दिलेलं आहे. त्यामुळे प्रभूजी सांगल्या येस सी. परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. What significant celestial event occurred at Bimala Prasad Datta's birth? तान जन्म जाऊन घेना फुड्या कल एक इव्हेंट कचकी इव्हेंट झालेला त्या प्रभूजीन सांग नी बट तुमक गोतसास का. A. Lord Jagannath chariot stopped. Yes, perfect. Yes, did not move for 3 days. आणि त्यावेळारी चेरटा घेऊन त्यावेळेला दर्शन केना फुडे तांगल विग्रहाचे हार येऊन तांगल गळ्यान तू पडलेला. सो त्यामुळे हांवय वाचलं म्हाका मस्त कल्ले गोत नाशिल म्हाका. सो थँक्स टू प्रभूजी फॉर गिविंग मी दिस टास्क. Next question. As a child, which significant vow Eat did mangoes. Bimla Prasad take? Yes, to never eat mangoes for the rest of his life. Yes. Perfect. Next question. By what age did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur acquire expertise in Jyotish Shastra? By what age? Okay. 12 म्हणून म्हणतो सती थोडे जण. ओके. B. 25. Okay. A. 5. Okay. Thankfully, all of the above were nasil. 12. 12. Yes. 12. Yes. Age are wow. Boy, what age did Bimla Prasad study, recite the entire Bhagavad Gita and even write a Sanskrit commentary on? Am I sang Prabhuji na? 7. Okay. A. 7. Okay. Yes, by the age of 7. Okay, next question. How old was Bimla Prasad Dutt when he vowed never to eat mangoes ever in his life? Am I sang Prabhuji na? San ashil way. What kitli san? 4 years Yes. old. 4 years old. Yes, see. Yes, perfect. Jaya Gaurangi Mataji is already 4 years enthusiastic. Fantastic. Yes. Next question. What monthly almanac, calendar or journal did Srila Saraswati Thakura prepare in proper accordance with Surya Siddhant? Yes. By the way, Amgal calendar Ami follow karta thi. Gaudi Vaishnavas across the world follow this calendar, which was prepared by Srila Saraswati Thakur. Got nashil. Yes, Vaishnav Navdeep Panjika. Absolutely. Answer is B. Next question. Starting from which year in 1905 did Srila Saraswati Thakur perform that purification activity for the next 10 years? And which was it? न्हावनु साधना करच्या आणि शौच करच्या आणि मागेरी भिक्षा निमगुच्या वचकी operating printing press and publishing 3 lakh Gaudiya Vaishnava books or conduct 3 lakh lectures on Gaudiya Vaishnava philosophy or chant the Lord's name. Operating printing press. Okay. It will be surprising. It is chant the Lord's holy name 3 lakh times a day. Prabhuji has given the answer. More than a billion times. Every day, more than 3 lakh names. Wow. Purification malari. How did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur view the printing press as in relation to his Gaudiya Vaishnava mission? Unnecessary major distraction, it's our enticing tool of Maya Shakti, or an effective contemporary medium to spread Chaitanya teachings, or an irrelevant and a disgraceful Western invention? C.
Yes, correct. An effective contemporary medium to spread Chaitanya teachings. Every second published Korean Mantal Malatanchi. What age and year under his father's guidance did Srila Saraswati Thakur open Saraswat Chatushpati, an autonomous Sanskrit Vidyalaya in Calcutta? Hachikechi Googly sir. At the age of what? A 21 years, 1857, 27, 1925. Correct answer. C 23 years at 1897. Saraswat Chatuspati Manu and Sanskrit Vidyalaya Sur Kelala. What title did Srila Saraswati Thakur earn for being fearless and for reducing Mayavadis? Tanka debate Koreatali Mayavadis. So he would shoo them away literally through his delivery of Vaishnava Siddhant. Nrsimha Gurudev. Yes, Narasimha Gurudev. Perfect. Next question, Lion Guru. Yes. Globally, what document written and published by Srila Saraswati Thakur do we follow and observe Vaishnava events and festivals? A. Vedic astronomy calendar. B. Drik Panchang. C. Sanatan Dharm calendar. D. Hindu Panchang. Kancha use karta tami. A सुदय म्हणता ती, D सुदय बरेत असती, C सुदय बरेत असती. Very nice, very nice. Good. Monthly Vedic astronomy calendar. A. Answer is A. Next question. What was Bimla Prasad Dutt also reputed as for his vast, deep knowledge about Vedic Shastras and Vaishnavism? Hame Prabhuji Sanglia. Living encyclopedia. Awesome. Okay. Already answered Sanglia. Living encyclopedia. Yes, perfect. How many Gaudiya Vaishnava mathas and institutions did Srila Saraswati Thakur establish in India and abroad? 108, 108. 32, 64. Yes. What was the title of the daily spiritual newspaper, Prabhuji Sanglia, published by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? Dainik Bhagwat Pravaha, Dainik Nadia Prakash, Dainik Gaudiya Patrika, Dainik Vaishnav Samachar. Daily spiritual newspaper, the only spiritual newspaper that India had every day. C? Nah, B. Answer is B. Dainik Nadia Prakash. What was the initiated name of his father, Sri Kedarnath Dutt? Bhakti Vinod. Srila Bhakti Vinod Thakur. Awesome. B. Yes, Srila Bhakti Vinod Thakur. Awesome. Which Gurudev Maharaj, Prabhuji, did his father ask Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to take initiation from? Srila Sachidanand Thakur. Type करना पड़ जाए. People are. I like the enthusiasm. Mic open करना ज बनचा. Yes, fantastic. Srila Gaur Kishore Das Babaji. Perfect. Srila Saraswati Thakur's Pranam Mantra emphasizes his close connection with Mahaprabhu's teaching and the mood of who else? Austere and devout Brahmanas, devout gopis, devout royal kings, or austere and devout sannyasis? And devout gopis. Awesome. Devout gopis. Somebody really knows about Srila Saraswati Thakur. Next time, Tanka Chaponka, Prabhuji. No, quiz ko rukka. What year did Srila Saraswati Thakur begin his austere chanting ritual? And what count of holy names would he chant every day for the next how many years? Of course. Redundant question. Sagalankai got asas ka. Ajuttara. D. D. Okay. Yes. D. D khai. Okay. 192 rounds. 192 rounds. Wait. D. It is 3 lakh names. Oh, But 3 it lakh is names. 9 years. for 10 years in the year 1905. Fine. Okay, last question before we go to the next Vakta. Tanni isude interesting topic astangale. Where did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spend his final days? Radha Kund, Radha Damodar, Bagh Bazar Gaudiya Math, or Chaitanya Math? Radha Kund.
राधाकुंड. Okay. Bagh Bazaar, Gaudiya Math. Fantastic. Okay. Nobody answer. For now, that's okay. For now, आता आज जे ह्या फर्स्ट पार्ट झाला आणि एक पार्ट असं वी विल मूव टू दॅट. नाव आय विल इन्व्हाइट आवर सेकंड वक्ता. बिफोर वी इन्व्हाइट द सेकंड वक्ता, तांगल बद्दलची केची कोण घेऊया. द टॉपिक इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. आणि मस्त विषय असा कोळचे सारखी तांगल चढणंत कोण घेऊया, तांगल अनुभव, तांगल रिअलायझेशन आणि तांगल कल अंडरस्टँडिंग असं त्यामुळे ती शेअर करतली. आमगल नेक्स्ट वैष्णव वक्ता फ्रॉम अवर भागवत पुराण कोंकणी समाज, हिज ग्रेस उत्तम नरसिंहदास प्रभुजी. Prabhuji's karmic name is Sri Umesh Kamath. Prabhuji's spouse's spiritual name is Her Grace Prasann Gopika Devi Dasi, and Prabhuji currently resides in Muscat, the Sultanate of Oman. Prabhuji was born in Ane Gudde, Kundapur Taluk. Prabhuji is a diploma in Hare Krishna. Prabhuji, welcome. Prabhuji is a diploma in इंट्रोडक्शन पूरा जन ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay. Zayed Prabhuji. Okay, yeah, Suswagat. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वृषभानवि देवी दायिता कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः. मधुर्योज्वल प्रध्याय श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत हारिणे. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित सर्व भक्तांक हांव कोटी कोटी प्रणाम करता. म्हगेलें एक सौभाग्य म्हण लागता. सगळ्याक म्हळ्यार असले एक महान गुरु हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजीन सांगिल्ले प्रकार आनी सिंह गुरु म्हण सांगता ती हंगेल गुणगान करचे म्हगेले कसं योग्यते ना. असले म्हळ्यार युजली गुरु ಬಗ್ಗೆ गुणगान करता जाल्यार आमगेले हिज ग्रेस गुरुदेव प्रभुजीन केन्ना खोट करचे असो. हांव तांगेलो एक 4-5 दिवस पयलीं केरळांनी वचून आयलो. म्हाका इतलें फिलींग म्हळ्यार प्रभुपाद म्हगेलो आशिल्लो रे दत्ता आशिल्लो. तसं एक असोसिएशन मेळ्ळें म्हगेलें भाग्य. बट तांणी केन्ना खोट करता ती तांगेलांतू तशी म्हळ्यार गुरु ಬಗ್ಗೆ गुणगान करचें साध्य ना म्हणून तांगेले कोर्टान ते येता. सब धरती कागज करू, सगळे धरती केल्ले लेखनी सब वनराय. रुखांत व्हड रूख कसं नासत ताका आमी पेन म्हण केल्ले. 7 समुद्र की मसी करू म्हळ्यार 7 समुद्राचे उद्दाकाण आमी ते इंक केले वरके मसी म्हण केले. गुरु गुण लिखना जाय म्हण म्हळ्यार गुरुले गुणगान करचे जायना म्हण सांगिल्लें. म्हळ्यार कितले चंद कोण सांगला म्हळ्यार आमी तसले म्हाका दिसता म्हगेले हातू असले सिंह गुरु ಬಗ್ಗೆ उलोवचें खंयचेय योग्यत ना. बट हांव एक सान प्रयत्न करता म्हगेली शुद्धता घोषकर म्हण केलें म्हळ्यार हे सिंह गुरु आमी आयकल प्रकार हिज डिवायन ग्रेस भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेले ಜನನ ಬಗ್ಗೆ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂತೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿ. आणि देवी देवता वर्गाची तांणी सांगिल्लें आसा कशें म्हळ्यार असल महाराज असल आचार्य पुरा भौतिक प्रपंचात देव का जाल्यार विष्णू लेगीत प्रार्थना करतात. म्हळ्यार रे ऑफ विष्णू आनी पुरा आमी पुरा कशें म्हळ्यार स्पार्क ऑफ विष्णू ना. आमी जस्ट एक स्पार्क. बट हांणी तशें न्ही. असल आचार्य पुरा आनी रे ऑफ विष्णू म्हणटात. म्हळ्यार हांगा एक व्हडले एक उद्देश दवरून हांणी अवतार घेवन येवचे. म्हगेलो उद्देश कसो ना म्हणून आमी आयकता गेले ताका एक लिमीट म्हण आसा. म्हळ्यार हांगेले इतले एक उद्देश आसता. बट खरेरी हांगेल ಬಗ್ಗೆ कसले गुणगान करता हांगेल ಬಗ್ಗೆ कसले आयकुका म्हळ्यार त्या वेळार आमकां कळटा आमी हांगेल मुखार कसले न्हय म्हणून. आमगेल परिशुद्धता कसले धरता ना. कसल्याक म्हळ्यार हांणी पळयले कश्ट हांकां आयले चॅलेंज पुरा पळोवचे गेले आमकां आनीक विनंबर करता. आमी लेखून आसा ते आज आमी क्लास घेता ते आमी थंय वता ती हें प्रीच करता ती पुरा 10 मिनट प्रीच केल्यार 50 फोटो घालता ती पुरा कडेन आमी तें केलें हें केलें म्हणून. बट हांणी पुरा आसतना
आमगे खंच खंच नमने चॅलेंज आयिल्लें आसा कितले गाणी पर कष्ट पडलेले आसा म्हळ्यार श्रील प्रभुपादान केदना कोट करचो आसा एक एक भक्त करता जाल्यार आमी कितले रगत आमी दिवका जाता म्हणून तशी हांनी पळयल्या कश्टा मुखांतर आमी कसले नाही बट कसले म्हळ्यार आमगे भाग्य सौभाग्य कसले म्हळ्यार असले परंपरा वट आमी आसात आजी कसले म्हळ्यार हांगेले जीवन चरित्र पुरो आयकुचें गेल्यार आमी कसले ना आमी आयकल प्रकार तांगेले घरा येता रथ यात्रा वता रथाचे जगन्नाथ गाबले तांगेले गळेले येवन पडता आनी अन्नप्रसान सेरेमनी जाता तांकां कशी म्हळ्यार भागवतम दवरता ती दुड्ड दवरता ती गोल्ड दवरता ती खेळचे कार बस ते परत दवरता ती बट कसं नाही केलें हांचेर सीद वचून श्रीमद भागवतमाक धरले म्हणून गेले अन्नान हांकां कुर्म देवाले डायट दिलेलो आसा म्हळ्यार हांगेले सिद्धांत कशे आसा म्हळ्यार सूर्य सिद्धांत म्हळ्यार सूर्य म्हळ्यार आमकां खंय सूर्य प्रकाश आसा की थंय अंधकार म्हणजे आसपाक साध्य आहा म्हणून तशी ताजे घोस्कर आनी हांकां नांव असं आयलें की आचार्य केशरी म्हणून म्हळ्यार लयन गुरू म्हणून आनी केन्नाची कसं सांगता आशिल्लें म्हळ्यार शास्त्र कसं सांगता ताजे प्रकार वता तें सोण हांगेलें उत्तर कशें आसा म्हळ्यार तितलें टफ आसता तें कोळा इवन श्रील प्रभुपादान आमी आयकल्लें आसा यू आर ए रास्कल यू आर ए फूल म्हणून सांगतात तोंडार कसं म्हळ्यार आमगे शुद्धता घोस्कर आमी तेंचे फॉलो करूं नासता रविपती प्रभुजीन सांगिल्लें आसा परिशुद्धता जावं आमगे शुद्धता आसता शुद्धता कशी म्हळ्यार हेंचे आमी आमगे आचार्यान कसं सांगलां आमी तेंचे फॉलो करूं नासता तांचो आमी आमगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान तांगेले श्रम कितले आशिल्ले म्हणून तितले सान जांतू तांणी 700 श्लोक बाय हार्ट करता आशिल्ले म्हळ्यार तांणी ऑर्डिनरी सोड न्ही म्हणून आमकां तर श्लोक बाय हार्टान आमी युजलेस म्हूण न्ही बट तांगेले परिशुद्धता तितले आशिल्ले तांगेले उद्देश तितले प्यूर जावन आशिल्ले तशी तांणी स्टडीज वर्ग तशींची तांकां कॉलेजा स्कुला खंयचे खंयचे व्हडले व्हडले स्कुला गेल्यावर तांकां भौतीक विशयांत आसक्ती आसनाशिल्ली तरी बी तांणी फर्स्ट येता आशिल्ले तांणी केन्नाच एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी घेता आशिल्ले संस्कृत मॅथ्स ज्योतिशा बगे तांकां भारी ज्ञान आशिल्लें तें ज्योतिशा बगे ताजे निमित्त तें पुरो पळोवन तांकां एक टायटल दिता ती कसं म्हळ्यार सिद्धांत सरस्वती म्हळ्यार तितले सिद्धी पुरुश जावन आशिल्ले तांणी सरस्वती म्हळ्यार तांगेले बोट्टारे तांगेले जिब्बेर नांत आशिल्ले म्हणून म्हळ्यार तितले तांगेले विद्वत तांगेले आशिल्ले म्हणून तशी तांणी कडेन 1904 साऊथ इंडियान पुरो तांणी पुरा कडेन वैष्णविझम एस्टाब्लिश करता म्हणून भायर सरतात आनी परत कसले अवतार घेवन येता ती अवतार घेवन येवचे समय कशें आशिल्लो म्हळ्यार त्या वरचें वर्णन केलेलें आसा म्हळ्यार त्या समयान तूं पुरो सहजीय म्हण आसता ती म्हळ्यार त्या अपसंप्रदाय आशिल्ले त्या समयान त्या अपसंप्रदाय म्हळ्यार तांणी तांगेले एक फिलॉसॉफी घेवन वचचें आमी देव आमी सांगेलें ज्ञान म्हळ्यार भगवद्गीता कोट करता ती बट तांचे एक्सप्लेन करता तांगेले हें घालचें तांगेले सायन्स ग्रेटिफिकेशन तांगेले कसं की एक भौतीक लाभा घोस्कर करचें अशी पूर आसतना त्या समयान कंडेम करचे घोस्कर म्हळ्यार आनी कोणाकच स्पॅर करनी कोणाकच तांणी हें करनी दय दाखयली खंय चूक आसा थंय चूक आसा तेंचे आमगेले बरे वैष्णवांत कशी म्हळ्यार आमकां कोणी नुतळचे गुणगान करता ओ कितें चांग भक्त दिसता नाही आमकां करेक्ट करताली आमगेले निजदान भक्त तांणी आमगेले निजदान तांगे आमगेले वेलविशर तांणी कसले म्हळ्यार आमगेले परिशुद्धता कलेक म्हळ्यार जन्म जन्मादुकून आमी हें घेवन घेवन आयले आमगेले प्युरिफिकेशन म्हणचें भारी लो लेवलार वता आसता आमकां प्युरिफिकेशन जावपा जाल्यार आमकां करेक्ट करतालो आसता तशी हें गुरू आमगेले परंपरा कशी म्हळ्यार तांणी दाखोवन दितात आज आमगेले गुरू इतले विनम्र आसता म्हळ्यार खंय पुणी बी शिश्याक दुःख जाता म्हण सांगचे घोस्कर तांणी डायरेक्ट सांगचें हें जाता आमगेले गुरू महाराजाला आमी उदाहरण पळयतात तितले तांगेले कश्टांतल्या वर्गेची दुसऱ्या कश्टाक तांणी स्पंदन करतात तांणी दुसऱ्या भक्ताल घोस्कर तांणी तांगेले जप आमगेले उद्धार घोस्कर तांणी जप करतात पण आमी हांगा पळयलें कितले 9 वर्स 10 वर्सांनी 192 राउंड्स डेली चांट करता म्हण वो घेतिले जशें आमी एक संकल्प केलेलो आसा गुरू महाराजाला आमी हें करता म्हणचें कसलेच आमकां अडेतडे येवो कसलें डिस्ट्रॅक्शन येवो आमी त्या पुरा सायडाक घालता कसले म्हळ्यार असले शुद्ध भक्ताला आचार्याले तांगेले जीवन चरित्र आमी आयकलां कळटा आमी कसलें न्ही तांगेले मुखार करूं ताजे घोस्कर तांणी तें करून आयलें त्या आयकून येवका सहजीय म्हळ्यार आनी परत जस्ट चेंज करचें तितलेंच आमी आतां गोपील रुपार आसा गोपील भावनेंत आसा ते आमी गोपी वरी ड्रेस कोन्न येवचें
हाँ सन्यासी ड्रेस काढताना गोपी ड्रेस काढून गोपी वरी डान्स करचे तुमके अट्रॅक्ट करचे तुमगेल कन्विन्स जाव तशी फिलॉसॉफी सांगचे पूरा अपसंप्रदाय नाश करचे गोस्कर कोणेपुणी बाबाजी इमिडिएट करचे कंडम करचे गोस्कर त्यांनी अवतार घेऊन आयले म्हणून सांगितलं भक्तिविनोद ठाकूर वर्केची कंडम करता आशिल्ले तांगेले शिष्य जावन आशिल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर वर्केची त्यांच करता आशिल्ले आणि आम्ही ऐकले आमगे प्रभूजी सांगले त्यांनी दीक्ष कोणाला घेतलं मला गौर किशोरदास बाबाजी म्हणजे तांगे स्ವಂತ आनु भक्तिविनोद ठाकूर आशिल्ले 14 चरड अंतू 7 चरड हानी अंका आम्ही ऐकले विमला देवी प्रसाद मेळ्ळे निमित्त विमला प्रसाद म्हणून नाव दवरले देवाला विशेष कृप आशिल्ले तांकां गोत्तस पुत्ताले कितले एक विद्वत आस म्हणून कसले का म्हळ्यार एक वेळाक 1914 की म्हणून भक्तिविनोद ठाकूरा खंयचे एक कॉन्फरन्स आपले आशिल्ले तेंचे हडहड ब्राह्मण वृंदान पुरा आणि अप्पेल त्या वेळाक भक्तिविनोद ठाकूरा वच्चे जायने त्यांनी कसं करतात ती भक्ती सिद्धांत सर ठाकूरा पेटयतात तू वसून अटेंड करे मिगेल बदल म्हणून आणि वतात आणि वसून ते पूरा ब्राह्मण बसतात पूरा जन हड 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 ब्राह्मण बसून असतात आणि तांकां वचून फर्स्ट ब्राह्मणा गुण आणि सांगतात कशी आसता तांणी ब्राह्मण म्हळ्यार शुद्ध जावन आसका स्वच्छ जावन आसका सत्य सांगका ते पूरा तांगेले गुणगान करता ती आणि इतले गुणगान करता म्हळ्यार इवन आमी हळूहळू यज्ञ याग केल्यार तांचो तुमी कितले यज्ञ यागादी घालतात पळय त्यांची तुम्ही ब्राह्मणा तोंडा गेल्या पूर जाता त्या यज्ञ कुंडा वरीची म्हणून इतले ब्राह्मणा गुणगान करतात ह्या ब्राह्मणा बरी खुशी जाता हो इतला गेले ज्ञान आस म्हणून एंड म्हणताना तांणी सांगता की एक्चुअली ब्राह्मणागिंत श्रेष्ठ जावन आसता वैष्णव म्हणून तो वैष्णव जावं जाल्यार सुणी खावन आसलेलो आसो सुणी खावन आसलेली असले वर्गेची वैष्णव कसं म्हळ्यार तागेले जिवनांत तूं विष्णून कसं सांगलेलं असं विष्णू ताण पूर्ण प्रमाणे ताणे स्वीकार केलेला असं होच मी गेला परम पूज्य कसने कष्ट हो दुःख हो सुख हो कसं नायल्या वर्गेची होच मी गेले वेल विशर होच मी गेले मार्गदर्शन करता होच मी गेले देव म्हणजे एक एस्टाब्लिश जाल्ले म्हळ्यार तो एक वैष्णव हंगे पूरा ब्राह्मणाकिंत वैरी म्हणून सांगले पडले इतले कितें जन थंय आशिल्ले पुरो उठून वच्चे भायर सरले म्हळ्यार तांकां इतले खुशी जाले बट तांकां बेजार जालें म्हळ्यार तांणी उठून वच्चे भायर सरले बट थंय आशिल्ले ना तांचे कडेन गुणगान करून तेंचे तांणी दिलेले ते हें तसं न्हय सिद्धांत सरस्वती म्हणून तांकां दिलेलें टायटल ताचे नंतर तांगेली भक्ती पळोवन भक्तिविनोद महाराजान प्रभुपादान तांगेली पुरा परंपरा दुखून आयले आनी तांकां ते भक्ती म्हणून एड केले भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणून तशें आयले म्हळ्यार भक्तिविनोद ठाकुराक बत्तस तांगेले पुत्ताल कितले विद्वत असो कितले हांगेले योग्यत असो म्हणून तलेरीची तांणी तांकां दिक्षा दिली की तांणी म्हळें की तूं गौर किशोर दास बाबाजीले वचून दिक्षा घेवका कसले कळ म्हळ्यार तो तसले कळ वैरागी आनी असल वैरागी म्हळ्यार फुडें काळा पुरा उत्कट करून वचका जाल्यार भायर वचका आसले एक जागे वता आशिल्ले पुरा कडेन थंय वचून गौर किशोरदास बाबाजी थंय बसून जप करता आसले खंय गेले म्हाका डिस्टर्ब जाता हांगा कोणेय येना तिकडे म्हळ्यार तितले घाण आसता हांगा ताजे निमित्त खंयचेय कोणेय येवन हांगा डिस्टर्ब करना ताका हांगा बसून जप करता म्हण तसल भावान ताणें वैराग्य म्हळ्यार तितलें आशिल्लें म्हणून आनी तांणी न्हेशी आंगार कशें म्हळ्यार डेड बॉडी घालून उडयता पळय ते धवय तसो तांणी न्हेसून बसता आशिल्ली म्हळ्यार तितले पसून तांकां वैराग्य तितले पसून सिंपल सीदे न्यायालयार न्हिदोवचें न्यायालयार एक आंगार ओके घालनाशिल्ले म्हळ्यार खंयचेय रितीन तांगेले बॉडी कम्फर्ट तांणी पळयनाशिल्ले म्हळ्यार तितले तांणी श्रम घेवन आमकां तसले जावचे घुसकर तांणी मार्गदर्शन करता म्हणजे घुसकर हें पुरा सिद्धांत आमकां दिलेले ताजे घुसकर तूं तसले वचून दिक्षा घेवका म्हणून तशी तांगेले 8 दुगून 20 टायम हांणी गेलेले म्हाका दिक्षा दिवका नंतर तांणी दिक्षा दिले म्हळ्यार दिक्षा वर्गेची तितले सुलभार मेळना आमगेले प्युरिफिकेशन आसता आमगेले एक ते भावन आसता म्हणून कसले म्हळ्यार इवन आमगेले श्रील प्रभुपाद आमी आयकतात यदि श्रील प्रभुपाद न होयतो प्रभुपाद आज ना आशिल्ले जाल्यार आमगेली परिस्थिती कशी आसता आशिल्ले म्हणून म्हणजे प्रभुपादजी स्वता सांगतात हें पुरो साध्य जाल्लें कळ्ळें का म्हळ्यार तुमगेले गुरुले इन्स्ट्रक्शना निमित्त हांव पाश्चात्य देशा वच्चें जाल्लें तेवे एट द एज ऑफ 69 कशें जाल्लें म्हळ्यार
गुरुले आदेश कशाला म्हळ्यार गुरुल आदेश म्हणजे आमगे जिवनांत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ताजे वयर आनी खंयचें आसना इवन नित्यानंद प्रभूले त्रयोदशी दिवस आमी आयकले तांगेले गुणगान तांगेले भजन हेतूची ताणी सांगता ती कसं म्हणटा ती श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान प्रभुर आज्ञा बाई मागी ये भिक्षा हांव मुगेले पुरा भिक्ष मागता कसन भिक्ष म्हळ्यार एक भिक्ष कसं नाही म्हळ्यार बोलो कृष्ण भजो कृष्ण बोलो कृष्ण नाव घे गौरंगा म्हणा गौर हरी म्हणा एक वेळा तुम्ही मग कसं नाही दिवका म्हणा तुम्ही मुगेले एक भिक्षा कसं नाही म्हळ्यार मुगेले गुरुल आज्ञा हेच मुगेले भिक्षा कसं नाही म्हळ्यार देवा नामस्मरण एक वेळा करा म्हण आनी परत दाखोवन दितात कशी म्हळ्यार आमी आमगेले गुरुल आज्ञा म्हणजे तितले सिरियस जावन दिवका एकच आमगेले एक आश म्हणजे आसका उद्देश जावन आसका तेजे निमित्त आमी सगळे परंपरा आणतो आमगेले आदी भक्ती सिद्धांत ठाकूर असो गौरी किशोरदास बाबाजी असो विनोद ठाकूरजी असो प्रभुपाद जी असो प्रभुपाद जी तितले डिसायपल असो तांगेले पुरा श्रम तांगेले पुरा कष्ट तांणी पळयला आमगेले कश्ट कितले पुरा तांणी तांगेले लाईफ तांणी तांगेले सगळे लाईफ स्पॅन तांणी दिलेले आसत ताजे मुखार आमी ते तांणी दिलेले ते सिद्धांत पुरा घेवन आमी तांकां सहाय करता आमगेले कशें लायक म्हळ्यार पुरो दाखोवन दिता असो तांणी तांगेले घोस्कर तांणी जिवन हें केलेलें ना तांणी आमकां उद्धार करचे घोस्कर जाल्यार प्रभुपाद जी वर्गे म्हणटा आशिल्ले देवाल कृपेन गुरुल कृपेन मुगेले धंदो वर्गे वायट जालो मुगेले फॅमिली लाईफ वर्गे वायट जाला ताजे निमित्त म्हाका भक्तीन तूं सिरियस जावचे घोस्कर एक भाग्य मेळ्ळें म्हणून पळया तांगेले भावन कशें आसता आमी कसं म्हळ्यार आमकां कसं स्वल्प कश्ट आयला फस्ट आमी देवा कसो वचय अयो देवा म्हाका कसले कश्ट दिता आसता हांव इतलें छान म्हणचे ना म्हळ्यार आनी परत दाखोवन दिता ती कशी म्हळ्यार परिस्थिती कशी आयल्या वर्गेची आमगेलो उद्देश एक आसता म्हळ्यार गुरु तातूंत आमकां वर्गाचे लयन गुरू म्हणटात आचार्य केशरी सिंह गुरू म्हणटात कसं म्हळ्यार हांवें दाखोवन दिलेलें आसत आयच्या कलियुगांत आमी सिंह गुरू जावन आसता कसं म्हळ्यार आमकां पुराजन पुराण म्हणे इवन 64 तांणी गौडीय मठ स्थापन करता जाल्यार खंयचे नमन चॅलेंज तांकां मेळ्ळे तांगेले लागीं आशिल्ले ब्राह्मण पुरा तांकां वैरत्व घेवन तांकां मारचेक पुरा प्रयत्न कितले नमन कश्ट दिला तांणी खंयचें ते लेखा केली तांणी एक कसं नाही म्हळ्यार मुगे सगळे प्रपंचांत तातूंत भारत देशांत 64 गौडीय मठ तांणी देह त्याग करून वच्चे फुडें ते स्थापन करता म्हणजे तशी दाखोवन दिल्ले कळ्ळें का म्हळ्यार हें तांगेले त्या कॉन्फरन्सांत तांगेले जय खंयचे घोस्कर जाल्ले म्हळ्यार ते सांगिल्ले आसत ब्राह्मण म्हळ्यार मंत्र तंत्र विचार जावन आसचे पुरो बट रियल वैष्णव म्हळ्यार बरो दुख्खी जावन आसता दुसरे धार करचे घोस्कर पळयता आसता कसल्याक म्हळ्यार आमी पळयता ती वैष्णव म्हळ्यार डॉग इटर जावन आशिल्ले वैष्णव जावन आसता कसल्याक म्हळ्यार आमगे जनन खंय दुखून जाता आमी खंयचे घरकड जन्म घेता त्या पळोवचें जायना बट आमी एक शुद्ध भक्त जालो जाल्यार आमगेले 7 वैरी असो तोग असो पुरा जनाक मोक्ष मेळटा म्हणून नरसिंहदेवान प्रल्हाद महाराजाक त्या आशीर्वाद दिल्ले प्रकार कसं म्हळ्यार प्रल्हाद जालोची राक्षसा घरकडे जाले जनन जालेल्या राक्षसा घरकडे परिशुद्ध भक्त जावन आशिल्ले निमित्त तांकां पुरा जाणां मोक्ष दिता तशें म्हळ्यार दुख वैष्णव म्हळ्यार अशी ताजे निमित्त हें पुरा आमकां तांणी तांगेले हांतू उपदेशांत दिलेले अपसंप्रदाय पुरा काण घालता आनी तांणी इवन वैष्णव राज्यसभा वचून भक्ती विनोद ठाकुरा बद्दल सांगिल्लें आसत तांगेले गुणगान केल्ले आसत तांणी तांगेले सांसान कोट अशें पुरा कडेन तांणी दाखोवन दिलेले आसत इवन एक वेळा भक्ती आमगेले अच्युतानंद डिसायपल तांगेले तांणी भारी सिख जावन आसता ते आनी तांगेले घरकड वचून 6 दिवस कीर्तन केले 6 दिवस कीर्तन करून बुद्धावर गाय नासी कसले जेवण खाण कांय नासी तांणी कीर्तन केले फुडले तांगेले निदलांतूची रामानुचार ते तिलक घेवन पडटले ताजितले कडेन तांणी म्हणलें खंय त्या भट्टा दिवटीन अच्युतानंदान हांव खंयची वैष्णव अपराध केलेलो आसत ताजे निमित्त मोस्टली रामानुजाचार्य म्हळ्यार दुसरो संप्रदाय आसले वरकेचे आमी अपराध म्हणजे करचे ना मोस्टली रामानुजाचार्य कोणाली शिष्या की न्ही तांकां की कोणाकी हांव अपराध केलेलो आसत ताजे निमित्त म्हाका दाखयता आसा हाजी हांव केलेलो अपराध पुरा वैष्णव आयजो तो मागता तागेले देह त्याग केले म्हळ्यार दाखोवन दिलें तशें म्हळ्यार आमगे संकीर्तन म्हणचें हे कलियुगांत आमकां पुरो जन उद्धार करता म्हणून आमगेले बगे उलोवचें गेल्यार सुमार आसत आनी एकदम कंडम करता आशिल्लें आमी मोग जावन आसता म्हणना
म्हळ्यार मोन तूं म्हळ्यार मंगेल बुद्धी आसली न्हय जामगेला आमी रस जावन आसो संन्यास जावन आसो वानप्रस्थ जावन आसो आमगेलें कर्तव्य कसं नाही म्हळ्यार कितलें जाता तितलो प्रचार करता त्यांची उराकडे वचून आमी घेवनच का म्हणून हें तांगेले अवतारांतू तांगेले जिवनचरित्रांतू आमी आयकुचें सुमार आसत आनी समय जाले निमित्त हांव हांगा विराम करता आसत His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada की जय ओम जय तत्सत ओम कृष्णार्पणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभू मस्त मस्त धन्यवाद मस्त इन्फॉर्मेशन आशिल्ल्यान तूं म्हाका हे पुरोगत नाशिल्लें पळय आतां क्विजान तूं खंयचे खंयचे टॉपिक्स कवर केले प्रभूजीन सांगिल्ले प्रकार ओके शेअर करता हांव ओके स्क्रीन दिसताच की सगळ्यांकाय येस प्रभूजी. ओके ओके मुखार वच्चा आमी नेक्स्ट क्वेश्चन Who instructed to sing Sri Rupa Manjari Pad the day before Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur passed away? Sorry. Okay, Sripad B.R. Sridhar Maharaj. That's the correct answer. Where was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur placed into Samadhi? राधा कुंड, राधा दामोदर, बाग बाजार गौड़ी मठ और चैतन्य मठ. हाचे आन्सर एक माताजी ने फुडले एक क्वेश्चन दाख दिल्ल्या. राधा कुंड, राधा दामोदर, की बाग बाजार गौड़ी मठ की चैतन्य मठ. Okay, correct answer Chaitanya Math. Yes. Next question. What Shastric principles established by Srila Rupa Goswami were rooted in Srila Saraswati Thakura's revolutionary preaching ideas? Bhakti Yoga. Okay. Awesome. Bhakti Yoga kai. Okay. Yukta Vairagya sude assa. Jnana Yoga sude assa. Karma Yoga definitely no. Oh, correct answer is Yukta Vairagya. Okay. Next question. Which among the following listed below did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur compile? Vaishnava Tattva, Vaishnava Siddhanta, Vaishnava Manjusha, Vaishnava Sangraha. Vaishnava Siddhanta. Okay, Tangal Sankalan. Yes. Let us see. Vaishnava Manjusha. Okay, next question. What was the property rented for Srila Saraswati Thakur in Calcutta to expand, to expand preaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings? That property चे नाव आशिल्लें. त्या कल प्रॉपर्टीचे नाव भक्ति सदन मायापुर, भक्ति विनोदय आसन, श्री गौड़ीय मठ और बाग बाजार. श्री गौड़ीय मठ. गौड़ीय मठ. पळया. भक्ति विनोदय आसन. Oh. Okay. When was Sri Gaudiya Math moved to a large marble building in Bagh Bazar area of North Calcutta? Kanch Varsantu Gaudiya Math relocate Kerala. Marble building antu. 1905. Okay, poya. 1930. Anyway, no problem. What concept did Srila Saraswati Thakur practice and advocate to harmonize society? Hai Prabhuji already sangya. To harmonize society and provide spiritual fulfillment for all. Srila Saraswati Thakur practiced and advocated a certain concept. Daivi Varnashram, Shuddha Bhakti, Archa Vigraha or Namahat. Namahat. Okay. Daivi Varnashram. Next question. What activity was established in all Gaudiya Vaishnava Mathas to prevent? Have Prabhuji sanglia. Tangal patan zaun chanad zamanu kal practice suru kelala to prevent devotees and disciples from becoming impersonalists. Shuddha Bhakti, deity worship, Hari Naam or Devi Varnashram.
हरिनाम. ओके हरिनाम कहीं जा ओके पळया डेटी वर्षे. Next question. At the age of 25, Bimla Prasad Dutt wrote an astronomical treatise on Surya Siddhanta. Have Prabhuji Sanglia, his impressive scholarly reputation in Sanskrit, mathematics and astronomy won him what title? Prabhuji Sanglia. Siddhanta Saraswati, Jnana Saraswati, Siddhanta Shiromani or Jnana Shiromani? Yes, correct answer. Siddhanta Saraswati. Next question. According to which Grantha, Grantha, Guide for Vaishnavas, or book, or are the principles of deity worship executed in the guidance of? According to which Grantha? Sri Chaitanya Charitamrita. Haribhakti Vilas. Haribhakti Vilas. Okay, perfect. Hari Bhakti Vilas. कोणे आन्सर सांगल्यार मुखार वता. I think that is best. आणि थोडे क्वेश्चन्स असतात. What core philosophy did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur emphasize in his teachings? हांवें प्रभुजीन सांगल्या. Sahajiya practices, Nirguna Brahman realization, Shuddha Bhakti or pure devotion service? Shuddha Bhakti. Sahaji practice. Pure devotional Ah, yes, Shuddha devotional Bhakti, pure devotional service. Perfect, perfect. Which specific instruction did Srila Saraswati Thakur give A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of Krishna Bhavamrita? Write books on. No. Gaudiya Vaishnava. Right. Well, options, Wait, carefully print options published vachati. Gaudiya Vaishnava scriptures in English. D. Yes, yes, I like. Amazing. Energy. Yes, it is D. Yes, print, publish scriptures and preach the message in Western world. Most important. Ani, what was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur stand on renunciation for preaching? Sannyas. Did he support for those qualified for it? Did he discourage it? Did he believe only householders should preach it? Or he never addressed the topic? Prabhuji Sanglya. A. Perfect. A answer. Supported it for those qualified for it. Next question. What role did Srila Saraswati Thakur play in relation to reinforcing and propagating the purity of Gaudiya Vaishnavism? Prabhuji Sanglya. Hint dilnya Prabhuji na. Introduced Sahajiya practices, remained neutral to the changes happening, played a pivotal role in purifying and re-establishing true essence of Bhakti Yoga, only focused on deity worship. C. Perfect. Next question. In which fortnightly English publication did Srila Saraswati Thakur start disseminating Gaudiya Vaishnavism teachings? A. Back to Godhead. Gaudiya Revolution, Sajjana Tosani, Harmonist. Gaudiya Revolution. Chike googly asan. B. Gaudiya Revolution. It is the Harmonist. It is the Harmonist. Okay. But good attempt. I like the energy. On what date did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disappear from this world? Tirobhav Zalal Disu. February 6, 1874, January 1st, 1937, December 25th, 1880, August 15, 1990. January 1st. Prabhu told now. January 1st. Perfect. Correct answer. January 1st, 1937. Last two questions. What did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur tirelessly propagate to the entire world? Glories of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, teachings of Srila Rupa Goswami, divine love of Sri Radha and Sri Krishna, and all of the above. All the above. Or all C. of the above. Perfect answer. All of the above. All the above. Okay. Which senior most among the Tridandi sannyasis wrote the Samadhi mantra on Srila Saraswati Thakura's body? Sri Bhakti Pradeep Tirth Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaur Govind Swami Maharaj, or Sri Chaitanya Krishna Swami Maharaj? Gaur Govind Swami Maharaj. Okay, Srila Bhakti Pradeep Tirth Maharaj. Last question. How many rounds of japa did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur say one must chant to not be considered fallen? 16 rounds, 32 rounds, 64 rounds, 108 rounds. 64 rounds. 64.
Perfect answer. 64 64. round. Give Yeah. सगळ्यांकडे tangal performance claps karati. I thoroughly enjoyed. Thanks to Ravi Pati Damodar Das Prabhuji and Murli Charan Das Prabhuji for this opportunity. मस्त म्हाका मस्त कळला ह्या citations just to make sure that मला म्हाकाय help जाता म्हणून. So तुमका जाय जाल्यार हांव share करता तुमका लोटू प्रभुजी सांगाती if you need I can share this PPT. सो मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका अवकाश दिलेल्या कल्लय मगल सायडांतल्यान चुकी डेफिनेटली जाल्ल्या म्हाका तसं चुकी जाल्यार क्षम कराती. I will only work to purify myself more and more. These are the opportunities that I utilize. Mast, I thoroughly enjoyed the research that I did.